काळजान मोनान एक जावन भावार्थान एकवटान जमल्या सोम्या तुजे भोंवती तुजे तान पोशी जावन भरून पाराकलिता परगडतेल्या तुजी दिरवी दयाळ मोगान तुज्या पावतो सोम्या आमच्या दिवसाक मोगाक तुज्या भरपूर पेन सर्गीच्या काळजान मोनान एक जावन भावार्थान एकवटान जमल्या सोम्या तुजे भोंवती तुजे तान पोशी जावन भरून पाराकलिता परगडतेल्या तुजी दिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबनो बिणीनो मोगाळ भुरग्यानो आज वर्त्या दाबाजान वर्त्या संतोषान आनी उल्हासान आमी सुम्याच्या पवित्र काळजाची परब आचरण करता. सुम्याच्या त्या काळजातावन मोग दया आमकां सर्वांक मेळ्ळ्या आनी तीच दया आनी मोग परत आमी नियाळ करता आनी देवाक आमी अर्गां दिता असल्या वर्त्या देण्या खातीर. आनी ह्या मोगा मरिफात ह्या दये मरिफात आमच्या जिविताक नवो अर्थ मेळ्ळा. आमचें जिवीत रंगान भरलां. आमचें जिवीत ती एक वर्ती काणीक जावन आमी देवाक आज दिवंक जाय. अशें आसतना आज आमी प्रत्येक मागया सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पासत जायतीं आमची भाऊ भयणी आमच्या कुटुंबांतलीं आमच्या शेजाराची आमच्या गांवांतलीं पिडेंत कश्टून आसात. ह्या पावसाच्या दिसांनी जावंक पुरो कोरोना व्हायरसा वरवीं जावंक पुरो कॅन्सर पिडे वरवीं जावंक पुरो डेंग्यू वरवीं जायतो लोक कश्टून आसा. एक सुरो जाला तर ह्या सर्व भाऊ भयणी मी उगडास करता जेजूचें पवित्र काळीज तांचेर वर्ती आशिर्वादां बेसांवां घालूं दी आनी अशें तांचें जिवीत एक देवाक वर्ती काणीक जावन भेटोवंक तांकां कुमोग जावं दी म्हूण आमी मागया. तर ह्या घडये आमी सुकोवन पडल्या जेजूच्या त्या काळजाच्या शुगनांनी आमी जियोंक आमी सुकोवन पडल्या. मोग मैपास दया आमी विसरोन सोडला. त्या देखून आमी देवाचे आनी पेल्याचे बक्षिणे मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजो गुन्यांव अनुसार सांगता मनान चिंतूंक आनी तोंडानुसार वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच अंकार मरयेक सगळ्या देवतांनी भोगतां आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत महिमा 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 देवाकून सर्गी
आणि शांती ताच्या इस्तान संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शेडिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आयच्या दाबाजीक परबे दिसा तुझ्या प्रितीवंत पुताचे काळीस आम्ही आनंदान वंदित हांव आणि ताच्या अपरिमित मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उडास करता हे सदां वावते जरींतले दैवीक जिवीत आणि तातूंत आटपलेली कृपेची शुभम देणी घेवन ददोशी जावंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन पयलें वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप मोइजेन लोकां लागीं म्हळें तुमी सर्वेस्पराक समर्पिल्ली पर्जा आपली काशा पर्जा जमचे खातीर सर्वेस्परान तुमकां संवसाराच्या सर पर्जा मदली विंचल्यात तुमी हेर लोकां प्रास संख्यान वोट म्हणले खातीर सर्वेस्परान तुमचो मोग करूंक ना आनी तुमकां विंचूंक ना तुमी सर पर्जा पैकी भोव ल्हान पर्जा सर्वेस्परान तुमचो मोग केलो आनी ताणें तुमकां तुमच्या पुर्वजांक केल्ली बसवणी पाळूंक खुशी वेल्ली देखून सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान तुमकां भायर हाडली आनी गुलामपणाच्या घरांतली इजिप्ताच्या राया फाराव्याच्या हातांतली सोडयली तर सर्वेस्पर तुमचो देव खरोच देव म्हूण वळखून घे तो विश्वासी देव ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळतल्यांक ताच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत आपलो तीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळता पूण ताचो द्वेश करतल्यांचो तो नाश करता आनी तांकां शिक्षा लायता ताचो द्वेश करतल्यांक शिक्षा लावंक तो पाटी घालिना आनी ताणें ती खुद्द बोगिशी करता देखून हांव तुका आज दिता ते उपादेश नियम आनी आदेश तुवें सत्रायेन पाळूंक जाय देवाचें उतर हें देवाचें हुडुकार आपली भक्ती करतेल्यां थंय सर्वेस्पराची दया सासणाक वाळता आपली भक्ती करतेल्यां थंय सर्वेस्पराची दया सासणाक रावता आत्म्या म्हज्या
सर्वेस्पोराक वंदी जिवा मुझ्या ताचे पवित्र नाव नावा आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पोराक वंदी आणि सर उपकार केदीस विसरू नाका आपली भक्ती करतेल्यान थंय सर्वेस्पराची दया सासणाक रावता आपली भक्ती करतेल्यान थंय सर्वेस्पराची दया सासणाक रावता तोच सर तुझे अपराध बक्षिता सकट पिडांक वोका दिता फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता मोगानी दया म्हणटा तसल्या फुलाच्या मुकुटान तुका नेटयता आपली भक्ती करतेल्यान थंय सर्वेस्पराची दया सासणाक रावता आपली भक्ती करतेल्यान थंय सर्वेस्पराची दया सासणाक रावता सांजू आमच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनातल्यांक देवाची वळखूच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाड देवान आमचो मोग आमचे थंय उगडापो केलो मोग हातूं आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकाचें बारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्यान मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यारय आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडोनदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला आमी परगट करतल्या ह्याच विशयान जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता तोय देवा थंय जियेता अशें देवाक आमचेर आसलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता देवाचें उतर हें देवाचें वडुपकार Alleluia, 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 Alleluia. मुझे जो तुमच्या खांदार घेया आणि मुझे लागचे शिका म्हणता सोमी कित्याक बळ्या आनी खालत्या काळजा सोहा Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. माथेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या दन्या जाणट्या आनी बुद्धवंतान तावून लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हाणांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वै बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे आदीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्ल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखोंचो ना. येया, म्हजे सरचीन सोमेस तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें झू तुमकां तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें झू वोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, मोगाळ भुरग्यानो, प्रत्येक जावन ह्या यूट्यूब डिवायन वर्ड TV मुखांतर ह्या मिसाचें बलिदान विक्षण करच्या सर्व भक्तिकानो, फाटल्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं हेर जायत्या पिड्यांचो विसर आमकां पडला. त्यो पिडा नपयस जावंक नात, पूण त्या पिडे दिवचें तें गमन आमी उणें केलां म्हूण येता. प्रत्येक जावन कॅन्सर पिडा आनी काळजाची पिडा. थोड्या हप्त्या आदीं आमच्या कन्नडा फिल्मांचो एक नट, वरत्या खाली तिचो नट न्हय तरी सादो नट काळजागात तावन मरण पावलो, अंतरलो. आनी त्या वेळार सगळ्या गांवार खबर जाली, सगळो संवसार ताच्या खातीर दुखेन बुडलो. प्रत्येक जावन ताचें तें तरणाटें कुटुंब तो सांडून गेलो, ताच्या बायलेक तो सांडून गेलो. ताची बायल ती गर्भेस्त म्हणल्या कारणा खातीर चड लोक दुखेस्त जालो वा दूख पावलो, आनी ताणें मरण पावल्लें कारण काळजागात, काळजाचे पिडे वरवीं. थोड्या वर्सां आदीं एक तरणाटो याजक वा एक मध्यम प्रायसो याजक आपल्या देसिजींत सबार कार्यांनी क्रियाळ तो जावन आसलो, सबार कामां तो करतलो, भोव फामाद तो जावन आसलो, जायती समाज सेवा तो करतलो, वेळ भरपूर तो उपयोग करतलो. आनी अशें एक दीस सडनली ताका मायल्ड हार्ट अटॅक जाता आनी तो आस्पत्रेंत दाखल जाता. आनी त्या वेळार ताका पळोवंक गेल्ल्या वेळार ताणें म्हळें, म्हाका काळीज आसलें म्हणून आतांच म्हाका कळ्ळें. बाबनो भयणीनो, जायते फावटी आमकां काळीज आसा म्हणून जेन्ना आमकां काळजाची पिडा येता वा आमच्या कुडीचे समस्या आमकां घडटात वा समस्या येतात, तेन्नाच आमकां कळटा. आमच्या जिवाची, आमच्या कुडीची पर्वा आमी करिना. मीत मिरवून म्हणल्या बरी आमी तरे काम करता. आमची कामां, आमची योजना, आमची बिझनेस हें सकड आमच्या भलायकेक विरोध जावंक पावता तरी आमी ताचें गण्य करिना. पिडा आयिल्ल्या वेळार मात्र आमी सुरसुरता. पण भयणीनो, काळीज आमच्या जिविताचो, आमच्या जिणेचो एक भोव अमूल्य अंग जावन आसा, एक विश्व जावन आसा. आनी ह्या काळजा मारिफात
आमच्या कुडींत कुडीचें रगत तें नितळाय जाता वा कुडीच्या रक्ताची नियंत्रण तें काळीज करता. एका मुठी सारकें आसचें, गात्राचें आसचें काळीज ह्या सगळ्या कुडीक रक्ताचें चलावण तें करूंक कुमोक करता. एक मेशीन तें जावन आसा, एक विश्व तो जावन आसा. आनी ह्या वरवीं कुडीक जायतें बरेंपण वा कूड सलचीस त्या एका काळजा मारिफात जावन आसा. तशें म्हणटना हें केवल एक रक्ताचें मिशीन मात्र न्ही, आमच्या जिणेंत आमच्या जिवितांत आमकां बोगणां सिंतिमेंटां आमची भावना उपजोवचो एक विश्व काळीज जावन आसा. बाबनो बेडिनो, पत्रांनी बांदिल्लें घर कुटाम करूंक शकता हें काळीज. पाताक द्वेश, मोसोर, हागे, राग, जिद्द असल्या परिगतेन तावन बोगसाणें, दया, माया मोग, सोडदोड, समाधान हाडूंक हें काळीज शकता. उपगोण भरिल्लें जिवीत आमी जियेत आसतना वा एक बोरींग लायफ आमी जियेत आसतना ह्या जिणेक रंग भरचें तसलें कार्य हें काळीज करता. अशें आसतना काळीज एक भोव अपुरबायेचें, भोव प्रमुख, भोव इम्पॉर्टंट विश्व आमच्या जिणेचो जावन आसा. पावन बेडिनो, आज आमी जेजूच्या पवित्र काळजाची परब आचरण करता. तर जेजूच्या पवित्र काळजाची परब आचरण करता आसतना खंडीत जावन आमच्या काळजा विशांती वा ह्या काळजांत उपजोवच्या त्या बोगणा विशीं, ह्या काळजांत उपजोवच्या त्या चिंतना विशीं आमी आज नियाळ करूंक जाय. ह्या जेजूच्या पवित्र काळजाच्या परबे विशांत सविस्तार रितीन, गुंडाय रितीन नियाळ आज आमच्या सुपिरियर बाब फादर मेल्विनान आनी एक व्हिडिओ मुखांतर, आमच्या रितीच्या व्हिडिओ मुखांतर आज ताणें नियाळ केला. हो व्हिडिओ तुमी पळया. चरित्रा, ह्या काळजाच्या जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फेस्ताची चरित्रा आनी ह्या आणखी चड संगत्या विशांत ह्या व्हिडिओंत बाब फादर मेल्विनान आमकां सविस्तार नियाळ आमकां दिला. तर आज आमी आयच्या लितुर्जीच्या देवसुदेच्या ह्या देवाच्या उतरां विशांत थोडो नियाळ आमी करया. देवाच्या उतरां वयर थोडो नियाळ आमी करया. पापा फ्रांसीस 2017व्या वर्सा ताणें दिल्ले एका शर्मावान तशें म्हणटा, इट इज मोर डिफिकल्ट टू लेट गॉड लव अस. इट इज मोर डिफिकल्ट टू लेट गॉड लव अस दॅन टू लव हिम. म्हणजे आमच्या देवाक आमचो मोग करूंक आज भोव कश्टाचें जालां. कारण कितें? कारण कितें म्हळ्यार आमी आमची काळजां आमी बंद दवरल्यांत, ती आमी उगडोवंक नात, आमी उक्तें ती दवरूंक नात. जशें जेजू क्रिस्त आमी हर एक फावटी जेजूच्या काळजाची परब वा जेजूचे काळजाचे रुपणे आमी आमच्या मतींत आमी चिंतना वा आमी पळयतना वा एक फोटो आमी पळयतना आमी कितें पळयता? थंयसर जेजूचें काळीज उज्यान नेटयल्लेलें वा थंयसर कांट्यांनी नेटयल्लेलें तें पवित्र काळीज आमकां दिसता. थंयसर तो उजो मोगाचो उजो, थंयसर तो उजो संतोशाचो उजो आमकां दिसता. आनी थंयसर जेजूच्या दोळ्यांनी एक नमणेचो, एक भोव अपुरबायचो सोबीत परजळ आमकां पळोवंक मेळटा. आनी थंय आमी समजता, त्या एका ल्हानशा रुपण्यान आमी समजता जेजूक आमचे थंय आसचो मोग, आमचे थंय आसची ती दया. पावनो बेडिनो, आमकां कित्याक आमची काळजां, आमची मनां उगडोवंक वा उक्तें ती दवरूंक साध्य ना? कारण इतलेंच, आमच्या जिणेंत हजार राटवळी आसात, हजार योजना आसात, हजार कामां आसात, हजार प्रोजेक्ट आसात. आनी अशें आमचें जिवीत शर्तांचें जालां, आमचें जिवीत डेडलायनीचें जालां. आनी खंडीत जावन फाटल्या 2-3 म्हयन्यांनी एक बेसांव म्हणल्या भशेन कोरोना कर्ग आयिल्लें. जर तर आमी तें बेसांव म्हूण घेतलें तर खंडीत जावन आज आमी चिंतूंक सोदतले आमकां भरपूर वेळ मेळ्ळो, आमच्या कुटुंबा सांगाता करसूंक आमकां भरपूर वेळ मेळ्ळो.
आमचे बिझनेस डावन जाले जावंक पुरो, आमचे पयशे उणे जाले जावंक पुरो, आमची भुरगीं इस्कॉल बंद जाले जावंक पुरो, हेर जायत्यो संगत्यो जायती उणेपण जायती अस्कत की आमकां बगूंक मेळ्ळी जावंक पुरो, पूण आमकां वेळ मेळ्ळो, नियाळ करूंक आमकां वेळ मेळ्ळो, आमच्या कुटुंब सांगाता करसूंक वेळ मेळ्ळो, आमकां मागोवंक वेळ मेळ्ळो. पळया, असलें एक बेसांव आमकां सोम्यान फाटल्या म्हयन्यांनी आमकां दिलें. बाबा बेडिनो, आज आमी आयच्या वाचपांत एक नियाळ आमी केलो तर आयचें पयलें वाचप थंयसर द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप. थंयसर मोइजे लोकां लागीं उलयता आनी म्हणटा, तुमी सर्वेश्वराक समर्पिल्ली परजा जावन आसात. तुमी सर्वेश्वराक समर्पिल्ली परजा आनी आपली काशा परजा जावन ताणें तुमकां जायत्या हेरां लोकां मदें ताणें विंचून काडलां. ताणें तुमकां तांच्या मदलें विंचून काडलां, मोइजे म्हणटा त्या इस्रायलाच्या लोकांक. आनी मुखार सुद्दां म्हणटा, तुमी हेरां लोकां परस संख्यान व्हड म्हणल्या खातीर न्ही, तुमी जायतो हांगासर लोक आसा, म्हजो पाटलाव करतास, ह्या तुमच्या देवाक तुमी पाटलाव करतात आनी जायत्या संख्यान तुमी हांगा आसात म्हणल्या खातीर तुमी सर्वेस्परांत तुमकां विंचून काडूंक ना. मोइजे म्हणटा, तुमकां ताणें विंचून काडल्या कित्याक? तुमी ल्हान परजा देखून, तुमी सर्व परजां पैकी एक ल्हान विंचून काडली परजा देखून तुमचेर सर्वेश्वर मोगार पडला, तुमकां ताणें विंचून काडलां, मोइजे म्हणटा पयल्या वाचपांत. आनी आयचें वाचप हांवें वाचल्लें देवाचें उतर मातेवाच्या वांजलांतलें तें वाचप आमी आयकलें. थंयसर जेजू म्हणटा, बापा सर्गा संवसाराच्या दनया जाणट्या आनी बुदवंतांत तुवें लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगत्यो तुवें ल्हानांक उगडावपे केल्याय, ल्हानांक तुवें समजशें केल्याय, आनी ह्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. पळया, भोव अपुरबायचें वाचप हें. जेजू सर्व संगत्यो वा जायत्यो संगत्यो ल्हानांक तुवें उगडावपे केल्ल्या खातीर देवाक तो अर्गां दिता. ही दोनी वाचपां आमी पळयलें तर थंयसर आमचो देव ल्हान संगतींक विंचता. ल्हान संगत्यो अपुरबायाच्यो, इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, सिंपल इज ब्युटिफूल. म्हणजे ज्यो कितें ल्हान आसात तें सर्व आमकां मोगाच्यो. ल्हान फुलां, ल्हान मनजात, ल्हान पील, ल्हान भुरगीं आमकां चड मोगाची, आकर्शण. ल्हान फुलां आमकां आकर्शण. पळया, अशें आसतना ह्यो ल्हान संगत्यो आमकां सोबायेन बरोवंक शकतात, आमकां संतोश दिवंक शकतात, आमकां तृप्ती दितात, आमकां समाधान दितात. अशें आसतना आमचो देव जीं कोण ल्हान आसात, जीं कोण कालतीं आसात, जीं कोण नितळ आसात, जीं कोण निर्मळ आसात, जीं कोण ल्हान भुरग्यां भशेन आसात, तांकां तो विंचता, तांकां तो आरावन घेता. जेजून म्हळें, ल्हान भुरग्यांक म्हजे भशेन येवंक सोडा, तांचें जावन आसा सर्गीचें राज, जेजून म्हणलें. आनी अशें आसतना आमचें काळीज ल्हानशें तें एका मुठी सारकें तें आसा, पूण ह्या ल्हानशा काळजा तावन जायतीं वर्त्यो संगत्यो घडतात, वर्त्यो संगत्यो आमकां बगूंक आमकां मेळटा, बगूंक आमी शकता. बाबा बेडिनो, पळया, जेजून असलीच एक शिकवण दिली. आनी कालच्या दिसा, कालच्या सकाळींच्या वाचपांत, कालच्या मिसाच्या वाचपांत थंयसर जेजू मागोवंक शिकयता. आपल्या शिसांक तो मागोवंक शिकयता. कितें म्हणटा? तुमी मागतना अशें म्हणूंक जाय, आमच्या बापा. पळया, तो आपल्या बापाक आमच्या बापा म्हूण तांकां तुमचो बाप, आमचो बाप म्हूण शिकयता. म्हळ्यार आमचो देव पर्सनल गॉड, आमचो देव तो, आमकां लागशिलो तो. आनी जर तर आमचो संबंद आमच्या बापा, म्हज्या बापा, आमच्या बापा आमी म्हणूंक शकता तर खंडीत जावन आमी देवाची विंचून काडलेली परजा म्हूण आमी समजता. आनी अशें आमकां देव आणकी चड मापान बेसांव दिवंक शकतलो. आयच्या काळार आमी पळयलें तर आमचो लोक जें कितें चड आसा त्या फाटल्यान धांवता, जें कितें मस्त आसा, जायतें आसा त्या फाटल्यान आमी धांवता. पळया, आमच्या आदल्या वर्सांनी आमचीं काजारां जाताना, आमचीं फंक्शनां जाताना जर तर 1000 वयर लोक आसा तर आमचें फंक्शन बरें जालें. मिसाक मस्त पदराप आसा तर देवान आमचें मागणें आयकलें. वा मिसाक मस्त लोक जमलो, वा फंक्शनाक मस्त लोक जमलो, रोसाक मस्त लोक जमलो, कुंभगाराक मस्त लोक जमलो, आमचें फंक्शन गड्ड जालें. तें मात्र न्ही, समाजीक माध्यमांनी पळया,
आमी एक फोटो घालो मस्त लायक आयली आमचो फोटो बरो जालो तो फिल्टर कर न्हू तो आले तितलो रंग सोडून आमी घालो तरी जायते जाणांनी लायक केले तर आमकां खुशी जाली आमचे व्हिडिओज जायत्या जाणांक ते पावले तर आमकां खुशी जाली पूण त्या मुखांतर आमी कसलो संदेश दिलो ते आमकां परवा ना आमी कितेंय करता तर जायते लोकांक तें पावाचें म्हणलो मात्र एक आमचो उद्देश आनी असल्या परिगितींत आमी आसल्या आनी फाटल्या दिसांनी हें सगळें माजवून सोडलें ह्या कोरोना पिड्येन आमचें कुटाम ल्हानशी संगत आमचे वेवसाय आमचें घर आमचें आंगण असल्या संगतींक आमकां चड प्रामुख्यता आमच्या कुटुंबाक आमकां चड प्रामुख्यता दिवंक आमकां ह्या पिड्येन आमकां शिकयलें भवन भयणीनो आमचो बाप फ्रांसीस आसीस ताच्या जिणेंत ल्हान संगत्यो ताणें केल्यो ताणें जायते फावटी म्हणलें आसा सिंपल इज ब्युटिफूल आनी ताणें ताच्या जिणेंत 13व्या शतमानांत वा 12व्या शतमानांत तो जियेत आसतना जायते पाटलाव जाता आसले ताणें म्हणलें सोम्या हांव तुजो पाटलाव करतां पूण सबार जण सबार सेमिनरिस्ट सबार याजाक ताचो पाटलाव करूंक लागले आनी ताका कळ्ळें ती देवाची खुशी जावन आसली आनी सगळ्यांक ताणें स्विकार केलें पूण ताणें ल्हानपणान नियतपणान निर्मळपणान सतान जियोंक ताणें तांकां शिकयलें आनी एक भोवपुरबाचें गीत ताच्याच जिणेंत ताणें तें उसारल्लें वा बरयलें जावंक पुरो पूण ताचीच एक फिल्म आसा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स म्हूण ह्या फिल्मांत ताणें भोवपुरबायन गायिल्लें एक गीत इंग्लिशांत अशें आसा हांव तुमच्या खातीर तें गायतलों If you want your dream to be, build it slow and surely. Small beginning, greater end. Heartfelt work grows purely. If you want to live life free, take your time, go slowly. Do few things but do them well. Simple joys are holy. Day by day, stone by stone, build your secret slowly. Day by day, you will grow, you will know heaven's glory. Day by day, stone by stone, build your secret slowly. Day by day, you will grow too, you will know heaven's glory. भावनो भयणीनो ह्या शब्दांचो अर्थ इतलोच जें कितें तूं करताय तें सुशेगान कर स्लोली कर हरीबरीन कर नाका वेळ आसा अवकाश आसा हें सगळें जिणेक हर एक संगत्यो करूंक आमकां वेळ देवान दिला आनी ह्यो संगती आमी स्लोली स्टेप बाय स्टेप स्टोन बाय स्टोन आमी आमचीं घरां आमचें कुटाम आमी बांदूंक आसा आनी अशें आमी केलें तर खंडी जावन देवाक आमी महिमा दितले हांव देवाच्या त्या महिमेक देवाच्या त्या मोगाक आमी पात्र जातले हांव आनी हेंच आयच्या वाचपा मारिफात आयच्या ह्या जेजूच्या पवित्र काळजाच्या ह्या फेस्ता मारिफात आमकां मेळचो संदेश जें कितें ल्हान आसा तें सोबीत आसा जें कितें आमी मोगान करता तें सोम्याक पावतलें देवाक महिमा दिवंक पावतलें मोग आमच्या काळजांचो वावर आमच्या हातांचो हाडून आयल्या बापा तुजे समो स्वीकार करन काणीक मोगान तुका दिवचो फोळादी कर बापा वावर आमचो तुवेंच दिल्ली सरदेणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर उंड्या वायना सोवे घे आमचे हे देणे बदल सगळें जिवीत आमचें
म्हज्या भावनो भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बाबाक मानत आसतलें जावून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या नक्या पोसबेच्या आदाबाक सरीस्वर म्हणून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाच्यो उतरां वरतो मोग पळोवन हे आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमचे अस्कत गयेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता, तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकुळतीन आमच्या अपराध्यांचे बोगसणे आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पृथ्वीधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडबडांतले वावयले रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली झर. सोडवणेचे झरीन संतोषान तान वागोवच्याक आपल्या काळजांत सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंचरगी तुका जय. उंचरगी तुका जय. उंचरगी तुका जय 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 जय. उंचरगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उंचरगी तुका जय 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 जय. उंचरगी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस म्हणून सुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपली अशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून सुमेस्त बुणच्या पासून तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ता सो गुट परगटू होया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो,
जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची खूण आनी कसवतीन आमी सुमेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तरलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पेद्रू पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी जुयेश्ल्या खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर हांगासर जमल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरये देवाच्या माये संगाती भाग्यवान धर्मत आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थन देरगेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो घास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सबसके आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक रजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कुणान सांबाळ तूं जी येताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं तुमचे सगळे आसूं माया मोगोचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती तर या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवणदारा
जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा कितली मोवाळकाकू तुजी असीम दयाळाय सर्गीची दैवीक काणांदा दोस करची पवित करजी आमची मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवणदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रितीमोगाच्या संस्कारांत आम्ही वांटो घेतला, ताचे वरवीं सैमावर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशीन आमकां अदीक अदीक वडून घे आनी आमच्या भाव भयणी सोबे तो करोस जियेता म्हूण वळखून मोगान तांची साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडूपकार. काळजा ये जेजूच्या पातक्यांक बुजोवणेच्या मोगा सगळे क्लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे क्लासच्या आमकां सांडू नाका. वनिता वनिता जेजूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. भगवान खुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.